येवकार हा समृता कणगावकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाचे आनीक एक घाळपण उक्ताडार. केरे खांडेपार ते आमिगो जंक्शना मेरेनच्या हायवेक दवरलो ना अंडरपास. थळाव्यांचो हाडबडीत कामांक खर विरोध. आसगांव पर्पल व्हॅली कडेन रेंट अ कार गाडयेक अपघात. राखणे वण्टीक धपको दिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्यान किरकोळ दुखापत. गाडी चलोवपी पर्यटक सोऱ्याचे घुवळेंत गाडी चलयतालो असो लोकांक दुबाव. मागल्या कारवाय. माटवे दाबोळे अजून बंद जायना पेट्रोल गळटी. पातळत चल्ला घातक रसायन. लोकांनी जागयल्यो नाफ्ता गळटीच्यो यादी. अजून मेळूंक ना पिडेस्तांक भरपाय. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाचे आनीक एक घाळपण कुर्टी वाठारात नदरेमुखार आयला. केऱ्या खांडेपार ते आमिगो जंक्शन मेरेनच्या हायवेक अंडरपास दवरलो ना. हे नियोजन शून्यतेक लागून केरयेकाराचे हाल जातात. रिटेनिंग वॉलाचे कामय हाडबडीतपणान चल्ला. थळाव्यांनी सद्याक हे कामच बंद उडयला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. केरयाक सद्याक हायवेचे काम चलता आनी ताका जे वॉल बांदला एक सायडीक वॉल ते बांदूकूच ना सारकें आनी एक सायडीन बांदलेलें आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार जे आतां जे वॉल बांदपाचे ते माती घालतात आनी थंय ते वारांव जे आसा ते आतां तशेंच दिसता. कित्याक कशें बांदतले मागीर जर माती घातली जाल्यार ते वॉल कशें बांदतले आनी ते आतां जी माती घालता ती सगळी शेताक वयता. ताका लोकांचो डिमांड आसा की पयलीं वॉल बांदचे आनी मागीर मुखारलें काम करचें. हो जो रोड जो आसा रोडाची जे अलायनमेंट जे आसा ते वाकड्यांनी झिगझॅग केल्लें आसा ते लोकांचो डिमांड आहा कितें एक सारकें करचें आनी लोकांक एक वचपाक हांगा. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा केरया जो गांव आसा फाटल्या केरया गांव ताका वचपाक वेळच ना. ते वय खंयच्यान वतले. एक ते तो तेजो व्हडलो प्रश्न आसा. ना जाल्यार ताका हाणे परत वचून परत येवचें पडटलें. PWD MR कॉन्ट्रॅक्टाचे अनेक एक अनऑर्गनायज कामाचे हे उदाहरण दिसता पडटा. एग्जाम्पल आतां हिंगा पळयता तुमी हिंगा मोठो कान आहा आनी हो कान तेणी मेंटेन करूंक जाय आसलेलो. तेणी हाडून माती हिंगा डंप केल्ली आसा. तेणी पयलीं हांगा रिटेन्शन वॉल बांदूंक जाय आसलेलो. कानाचें काम पयलीं करूंक जाय आसलेलें तें करूं ना. तो सगळो कान पुरयलेलो आसा. फाटले पावटी पायपलायनीचें काम करतना तेणी तो आख्खोच कान पुरयला आनी हांगाय बीन तीच गोश्ट जावपाची आसा. आता नॅशनल हायवेचे जे उरलेले काम आहा ते परतून बीन एमआरएफूच दिला. जाणा जावन एमआरान पयलीं कितले अवेवस्थीत काम केल्लें तें हे जाणा आसतना पासून गव्हर्मेंटान तांकांच दिल्लो परतून उरलेलो प्रोजेक्ट. आतां हांगा आमी पळयता फाटल्यान जे शेत आहा एका शेताक कितले बागेली आहा आनी हे शेत ते कांय अभ्यास करनासतना ते शेताच्या ह्या सारको माथ्यार जोरो मेन जोरो जो आख्ख्या शेतकामच्या शेताक उदीक पावयता. आनी हांगा ते आतां येयल्या जे उरलां तें काम कंप्लीट करपाक. हेजो आमकां अलायनमेंट पासून पयल्यार कांयच कळना. वयता थिंगा झिगझॅग जाल्यार इंजिनियर आमकां खबर ना म्हणटा कितें आमको जो बोला वही कर रहा है. आतां पळयता तुमी थिंगा शेतान हिंगा शेताचे वयर एक 4 वर्सां पयलीं हॉस्पिटल वेस्ट घायलोलो आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडियांतल्यान तो तुमी हायलायट केल्लो आनी हाचेर आमी कंप्लेंट बी दिल्ले. हायवे कंप्लेंट दिल्लें डिविजन 15 पॉयंटा. सो तेणी आमकां कितें एश्युरन्स दिल्लें आमी तो हॉस्पिटल वेस्ट आहा तो काडटा. काडपाक तेणीच जाय आसलो. कित्याक काय म्हणटात तुमी कित्याक तो हॉस्पिटल तो वेस्ट दिसतालो. हायवेचें काम चलतना तेणी माती हाडून थंयसर डंप करीत रावलेले. हाकाच लागून आमी तो कंप्लेंट दिल्लो. आनी कितें सांगलेलें आमकां हायवे डिपार्टमेंटान थंयच्यान ज्यो उदकाच्यो पायपलायनी गेल्या पणजे महासल एरियान गेल्या त्यो आमी शिफ्ट करपाच्यो आसा. जेन्ना त्यो पायपलायन शिफ्ट केले काय ना तो वेस्ट काडपाक इजी जातलें. अदरवायज पायपलायन बस्ट जावपाचे चान्सीस आहा म्हणलें. आतां ह्या मेयाच्या म्हयन्यान आतां 4-5 म्हयने जाले तेंची पायपलायन ऑलरेडी वयल्या आडीच्यान शिफ्ट जालोली आहा पणजे पावल्या. आतां हांवें डिपार्टमेंटाक 2 वीक पयलीं वचून सांगलोलें हांव एक मेवलो. थंय जो
हॉस्पिटल वेस्ट आहा तो तुमी काडूंक जायो तुमच्यो व्हेकल येवन ट्रक भितर माती घालून तो पुरयत आसा म्हणून इंजिनियरान कितें आशिल्लें दिलें थंय लागीं पावता आमी काम फुडें व्हरची ना आमी तो वेस्ट आहा तो काडटले हें कांयच जावंक ना कालच्या दिसा हांवें हिंगा काम येवन स्टॉप केल्लें आसा झऱ्यांची राखण करिनासतना जमीन मातयेन भरिल्ल्यान कुशीक आशिल्ल्या शेतांनी वचपी उदकाचेर संकट निर्माण जातले असो भंय थळाव्या रॉकी डायसान उक्तायला. नाल्यांत मोठ्या प्रमाणात कोयर भरला. पावसात हो कोयर उदक आडा येतलो. आयकात ताचो भंय. पंचायतीक कितें जालें पंचायतीक बाबा कांयच खबर ना ते म्हणटा हायवे ज्या गांवांत जेन्ना कितें जाता तेन्ना पंचायत हो कन्सर्न पंच मेंबर आहा ताका खबर आसूंक जाय की आमच्या गांवांत येता हो प्रोजेक्ट तो हुंयच्यान वयतलो बाबा तो तेंका हुंय फ्लायओवर आहा हुंय अंडरपासीस आहाय हुंय गरज आहा ती पळोवंक जाय कित्याक लोकवस्ती आहा हिंगा झरो आहा शेताचो तो झरो डॅमेज करना आसतना जसो अलायनमेंट घ्याय नाजाल्यार तितलोच स्ट्रेट तुमी फ्लायओवर घ्याय झरो तसोच मेंटेन जावनी हो आमचो डिमांड आसलेलो आनी तेणी एश्युरन्स दिल्लें पूण ते आयज दिसती पडना कित्याक ते हाडून माती घालयता आहा थंय जोरी पुरवल्या आनी काल पासून म्हाका PW इंजिनियर सांगलां ते वेस्ट उडयल्लें हॉस्पिटल वेस्ट लायक ब्लड सॅम्पल्स इंजेक्शन एम्पूल सगळो ग्लास पार्टिकल थोडी डॅब्रीज बीन आसलेली ती आयज कितें जालां ते जिरोन सकयल शेतान वयता ते हार्ड वॅक्स लायक पार्टिकल जाल्लें आहा काडपाची मागणी आसा आमची. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकर. राज्यात अपघातांच्या प्रमाणात दिसपट्टे भर पडत आसा. आसगांव पप्पल व्हॅलीकडे रेंट कार गाडयेन राखणे वण्टीक धपको दिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्यांक किरकोळ दुखापत जाल्या. हो पर्यटक सोऱ्याचे घुवळेत गाडी धांवडायतालो असो दुबाव लोकांनी उक्तायला. सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर खर कारवाय करात लोक मागतात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. दिसान दीस एक्सिडंटाचे प्रमाण खूपच वाडिल्लें आसा आनी आयज आसगांव पर्पल व्हॅली कडेन हांगा सेल्फ एक्सिडंट जालो. ही जी कार आशिल्ली बलेनो ही अंजुणच्यान आसगांव ह्या दिकेन येताली आनी तेन्ना हो एक्सिडंट जाल्लो आसा. ही बलेनो कार ही आशिल्ली ती रेंट कॅब आशिल्ली आनी हितून ट्युरिस्ट आशिल्ले. तांकां मेजर अशी इंजरी जावंक ना पूण हांगा जे घर आशिल्ले तांचो दुरीक मोडिल्लो आसा. ह्या डिसेंबर म्हयन्यान खुबश्यो ह्या वाटेन पार्टीज चलता अंजुना वागातोर आनी त्या खातीर हे ट्युरिस्ट आसा खूबच ड्रिंक करता आनी गाडयो चलयता. हेजेर आयज कारवाय करपाची गरज आसा. तशेंच ह्या आसगांव रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर ना तेजेरूय आयज एक्शन घेवपाची गरज आसा. तशेंच हांगा जे लोक आसा रस्त्याचेरूच सायडीक गाडयो पार्क करता त्योय आयज पार्क करपाची हेजेरूय कारवाय करपाक जाय बिकॉज ह्यो गाडयो पार्क केल्ल्या कारणान हांगा ट्रॅफिक जाता. आनी आयज जो एक्सिडंट जाल्ला हो जो ही जी गाडी आशिल्ली ट्युरिस्ट हे ड्रंक आशिल्ले त्या खातीर हो एक्सिडंट जाल्लो आसा. सो आयज कितें जालें खबर आसा सकाळीं एक एक्सिडंट जालो सेल्फ ड्रायव्हन एक्सिडंट तो म्हळ्यार कितें आहा पळय सेल्फ एक्सिडंट जाता पण 9 सुमार हो एक्सिडंट जालो आनी हो स्पिडीन आसलो तो जी रेंट कॅब ती गाडी आसली आनी तो इतलो स्पिडीन आसलो वाटेक खंय 2 जाणांक कोण हांवें आयकलां त्या प्रमाणे 2 जाणांक खंय तेणी लावपाचो काय मारपाचो कितें तरी ते उलयताले लोक. सो हांवें ते आयकलेले आनी येयलो तो रॉंग सायडीन हांगासर पळय कंपाउंडान तेणी गाडी मारली. हांव म्हणटा कितें तुमचेशेन तर जायना जाल्यार तुमी गाडी चलोव नको. इतले तुमी पियाता कित्याक? हो सकाळीं एक तर ड्रग्स घेवन आसलो नाल्यार एक तर ड्रिंकान आसलो म्हणून तो हें जालो. कित्याक कारण कितें आहा पळय एक्सिडंट जालो आतां सपोज लोक हो कोण तरी येतालो आतां वॉकिंग सकाळीं फुडें लोक वॉकिंगाक वयता आनी हांगासरलो जो लोकल आहा पळय तो सकाळचो वॉकिंगाक वयता. हे आयज तर ते मेळ्ळो कोण जाल्यार व्हडलो हें जावपाचो की कोणाक तरी एक्सिडंट जावन खंय तरी मार जावं कितें तरी जावपाचें. हितून कितें आहा त्रास खंय कोणाक जावपाचे लोकल आहा पळय तांकां व्हडलो हो त्रास. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेंच्यांनी की हे जे ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करता पळय तेंचे स्ट्रिक्ट हें करपाचें. कित्याक कारण आतां पळय आरपरा एक 3 लोक विनाकारण मेले. अशेंच हें आसगांव जातलें काय? आनी तुमी पळयता आसगांव आयज एक्सिडंट चडान चड वाडलेले आहा. मेन तुका हें की हांगासर ओवर स्पीड आसता केन्नाच कमी स्पीड नासता हेंची. सो हांव मागता हेचेर कोणी तरी कंट्रोलान दवरपाक जाय नाल्यार हेच लोक एक्सिडंट जावन मरतले. गाडयो कशा कश्योय दवरतात. रस्त्यार एकय स्पीड ब्रेकर नाशिल्ल्यान पर्यटक गाडयो वेगान धांवडायतात. ताका लागून अपघात जाता. थळावे रजाव सांगतात. लोक सायटीन तेंचे पार्किंग ना काय ना फक्त रोडारूच आसता. लोक येता वयतात. तुमकां त्रास कळ्ळे कितें जाता? आमकां मागीर वचोंक बीन मातशें रोडार हें जाता न्हू गाडयो फास्ट येता सारक्यो. वाटेर कितें स्पीड ब्रेकर बी काय ना? हांगा खंय स्पीड आसा गाडयो फास्ट येता न्हू. एक्सिडंट जाल्ले आसा हांगा? हय जालें तेच काय थंय काल काय पयर थंय जाला मरे. एक फावटी हांगा एक्सिडंट जावन एक पळून येला. जाली
ती 5-6 वर्सां आसता. हांगाचे सरपंच बी कोण हाका लक्षात दिना. दिता दिता तुमची आतां मागणी कितें आसा? हे रोडार गाडयो दवरता न्हय सायटी ह्यो दवरपाच्यो ना ओके, आनी कांय ना. दवरता जाल्यार तेजेर कितें कारवाय बी करप? काडप न्हू रोडार हे गाडयो तर लोकांक वचोंक येवंक नाका. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फाटल्या 15 दिसां सावन पेट्रोलियम गळतीचो परिणाम माटवे दाबोळच्या गांवकारांचेर जाला. बायो, झरे आनी शेतांनी रसायन पावला. जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग लिमिटेडाक गळती सोदून काडपाक अजूनय यश येवंक ना. जाल्यार धाकतळ्यात 12 वर्सां आदीं असोच तेल गळतीचो भयानक अणभव घेतिल्ले लोक आपली व्यथा मांडटात. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. माटवे दाबोली हांगा लिकेज पेट्रोलियम जावन ऑलमोस्ट 15 दीस जाल्ले आसा आनी ते लिकेज आयज बायन, शेतान आनी तशेंच फिल्डान आनी सगळे कडेन पावल्ले आसा. आनी हेच्याच खातीर माटवे दाबोली एक भिरांताचें वातावरण आहा. कितें अनटुवर्ड इन्सिडंट जावपाक शकता अशें तांकां दिसता आनी तेंच्यांनी एडमिनिस्ट्रेशन कडेन ते मागतात की बेगीनच्या बेगीन हो जो इशू आहा हो सॉर्ट आवट करचो, लिकेज आहा ती फायंड आवट करची. पूण सद्या तरी आजून मेरेन ती कांयच फायंड आवट जावंक ना आनी एक भिरांताचें वातावरण आहा. पूण अशीच एक इन्सिडंट ऑलमोस्ट 11 ते 12 वर्सां जाल्ली आसा जो धाकटळें भागान, जे वास्कोचे धाकटळें भाग आहा ह्या हातून जोडलेली आनी नाफ्ता जी लिकेज जाल्ली तातूंत ऑलमोस्ट 5 जाणांचो लायफ गेल्ली आनी जी ह्या रेजिडेंटान नियरली 50 to 60 लोक रावताले हे खातीर इफेक्टेड जाल्ली, लोकांची घरां जळली. पूण त्या टायमार तांकां एश्युरन्स दिल्ले आनी जी सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेतले जावं तेंचे फॅमिलीक जे सपोर्ट दितले ते सांगलेले ते आजून मेरेन मेळोंक ना अशें आमकां कळोन येयलें आसा. आनी तेच खातीर आमी आयज धाकटळें भागान येयल्ले आसा आनी तेंच्या कडेन जाणून घेवपाक येयल्ले आसा की ती जी फॅमिली आसली, जे पालेकर फॅमिली जावं आनी बाकीचे जे हांगा बिझनेस करतात ते तांकां कितें इफेक्ट जाला आनी तेच्या उपरांत तांकां आयज मेरेन कितें सपोर्ट मेळ्ळा हें आमी जाणून घेवपाक येयल्ले आसा. जाणून घेवया आमी तुळशीदास पालेकरा कडेन की तांकां कितें आजून मेरेन सपोर्ट मेळ्ळा आनी जो इफेक्टेड चेडो आसलो ताका कितें म्हणून ट्रिटमेंट मेळ्ळा. पालेकर बाब सांगा कितें अशें तुमकां जे सपोर्ट मेळ्ळा आनी आतां सद्याक कशे तरेन कितें परिस्थिती आसा? राजकारणी जशे आश्वासनां दिवन मागीर उतराक नेगार वयतात तशेंच जुवारीच्या अधिकाऱ्यांनी केला. गांवकार सांगतात नाफ्ता पिडेस्तांक अजून नोकऱ्यो मेळूंक नात, उपचारय जायनात. थळावो तुळशीदास पालेकार, ताजो भाव आनी प्रवीण कुमार सांगता फटीच्या आश्वासनाची गाथा. सध्याची परिस्थिती म्हणजे आमचो पेशंटाक आमकां अजून ऑयल लावची पडटा. जर ती ऑयल लायली ना जाल्यार तेच्या आंगाक फोड कशें येता पाणया सारकें आनी ते फुटले काय थंय घावे जाता. अजून आमी 12 वर्सां जाली ताका ऑयल लायता. हेका आमकां पयलीं जुवारीन सांगलेलें की आमी तुका जो पर्यंत पेशंट आहा तो पर्यंत तुमकां डॉक्टर फॅसिलिटीज दितले, तुजे खर्च आमी उखलतले. पूण ते कांय फिलफील करूंक पावना. तेजो खर्च कांय उखलना, तेजो खर्च आमीच उखलता. आमकां हॉस्पिटलासून येता आसतना खूब त्रास जाले ते हांवें काल सांगलेलें आहा. आनी तेचेरूय म्हाका अजून कांय ना. आनी वयल्यान तेणी हें सांगलां की तुमच्या पेशंटाक आमी जॉब दितले. आमच्या पेशंटाक जॉब खंयचे? आमी 2-3 फावटी जुवारीक लेटर केलें, कलेक्टराक लेटर केलें, सीएमाक लेटर केलें, पूण तेचो अजून कांयच फायदो जालो ना. जळलेल्या भुरग्यांक अजून जुवारीन जॉब दिवंक ना, कांयच दिवंक ना. हांव सीएमाक म्हणटा की त्या भुरग्यांक कितें तरी जॉब दिवचो जुवारी थ्रू जावं तुमच्या थ्रू तांकां एक जॉब दिवचो. कांय फीट ना भुरगे, तांकां खंय तरी इंटरव्यू गेल्यार ते अनफीट म्हणून तांकां भायर काडटा. ना म्हणटा तुमच्या आंगाक हें ना, तूं फीट ना, तुमच्या कडेन उबारपा जायना. म्हाज्या कडेन 5 इंटरव्यू दिले पूण 5 इंटरव्यूक तो फेल. तेडे उबारपा जायना, तेडी मेडिकलाक बरोबर ना अशें सांगलां. तशेंच सर आनी एक सांगचें म्हणजे आमकां जुवारीन तेन्ना सांगलें की तुमी आतां हॉस्पिटलांतून भायर सरल्या बरोबर तुमी हे जाग्यार रावनाका, हांगा तुमकां तो बरोबर ना. आमी तुमकां बरें AC रूम दितले आनी कितें दितले आनी थंय तुमकां दवरतले आनी थंय आमी तुमचे सगळे काळजी घेतली. पूण ते आमकां ना AC रूम दिवं ना आमकां कांय दिवं आनी ना आमचें ट्रिटमेंट करून कांय आमच्या भुरग्याची काळजी सुद्दां घेवंक ना. सांगपाचें म्हणजे त्या एक्सिडेंटान म्हाजे भावाचे 2 भुरगे गेले. ते भुरगे मेले. तेकाय पूण तेणें एश्युरन्स केल्लें की तुजे भुरगे जालें तर तुकाय जॉब दितलो. पूण तेकाय तो जॉब दिना. आमच्या भुरग्यांकूय जॉब मेळना. हो एक भुरगो तितूरलो आहा, हेकाय उजो लागलेलो. हिचो एक चेडो आसा नवीन वराडी म्हणून, तेच्या भुरग्याक उजो लागलेलो. पूण आमकां सगळ्यांक कोणाकूच अजून कांय ना आनी कांय म्हणजे फॅसिलिटीज कसली दिना. त्या उज्यान न्हू हे 2-3 जाण भुरगे, म्हाजो भावाचो एक चेडो आनी म्हाजे 2 जाण, एक शुभम पालयेकर आनी दिपेश पालयेकर म्हणून, ते 2गूय जाण न्हू इंजर्ड जाले. आनी तो एक नवीन म्हणून एक भुरगो तो एक इंजर्ड जालो आनी ताका मागीर तेंच्यांनी मागीर चिखले व्हेले, चिखलेसून मागीर बांबोळे व्हेले. मागीर व्हडलो चेडो म्हाजो 24 तारखेक ते ऑगस्टाचे एक्सपायर्ड जालो. मागीर तशेंच ते फिलीप बाबान आमकां सपोर्ट केलो आनी आमकां हेतून येले बॉम्बे हॉस्पिटलांत.
थंयसर ती प्रयत्न करून सुद्दां न्हू मागीर दुसरो चेडो काबार जालो. हमारा भेलपुरी का बिजनेस था वहाँ पे जैसे भी 10 दिन से काम चल रहा था, तभी अचानक वो बस आ रही था, सुबह से आ रहा था. मैं भी नेवी के अंदर जाके चेक भी किया, सब लोग को मालूम था, लेकिन वो किसी को पता नहीं कि वहाँ पे नापता का लैंड है करके. जिस टाइम पे कुछ इतना केयर करता भी नहीं था कि उधर लैंड है करके, तो अचानक वो बाद में आग लग गया. अचानक कहाँ से आग आ गया क्या पता नहीं. जेसीबी काम क्या हुआ था आपको? बाद में आपको आग लग गया? फिर मैं भाग गया, फिर हाथ में सब जल गया. देखो अभी जल गया. फिर काम देते बोला कुछ काम नहीं, कुछ नहीं. अभी भी वो दर्द हो रहा है, काम होता नहीं कुछ भी. अभी आपको काम कुछ मिला है या काम कुछ दिया है? कुछ काम नहीं मिला, काम मिला नहीं, कुछ नहीं देता बोला. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी निखिल जल्मी. गॅस पायपलायनीच्या कामाक लागून रुमडामळ दवल्लीच्या थळाव्यांक भोव अडचणी आनी त्रास सोंसचे पडटात. नवो रस्तो करून वर्स जावचे आदीं परतून रस्ते खणून सोडला. सगळे रस्ते पायपलायन घालपा खातीर खणटात, पूण ताजी दुरुस्ती जावंक ना. पळयात पुराय बातमी. रुमडामळ दवल्ली हांगा गॅस पायपलायनीच्या कामाक लागून नवो रस्तो करून वर्स जावचे आदीं रस्तो परत खणलो. सगळे रस्ते पायपलायन घालपा खातीर खणटात, पूण ताची दुरुस्ती जायना. थळाव्यांक भोव त्रास जातात. पंचायतीक कळयल्या बगर हे काम चालू केला अशें पंच वांगड्यान सांगले. सद्या पुरते हे काम बंद दवरला. रुमडामळ दवल्ली हांगा गॅसाची पायपलायन हाडपाक जाय म्हणून हांगा डिगींग चालू आसा आनी हे डिगींग इंडियन ऑयल जी आसा हेणी घेतले कडेन आसा आनी हांगच्यान ते गॅसाची पायपलायन व्हरतात. पूण सांगपाची एक वायट दिसता की हो जो 4 म्हयने पयलीं रोड जो जर 3.5 ते 4 कोटी खर्चून केल्लो हो रोड जो आसा हो हेणे आतां खणपाक स्टार्ट केले कडेन आसा आनी ताका PWDन परमिशन दिले कडेन आसा की डिगींग करपाक. हम लोग सर इंडियन ऑयल अदानी गैस से आए हैं और हमारे पास PWD का परमिशन था, जो डिगिंग के लिए हम लोगों ने परमिशन लिया था. नेचुरल गैस पाइपलाइन जो घर में हम लोग LPG यूज़ कर रहे हैं उसको अल्टरनेट फ्यूल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है, तो अल्टरनेट फ्यूल नेचुरल गैस हम लोग ये पाइप थ्रू सप्लाई करने वाले हैं. उसके लिए हम लोगों ने डिगिंग का परमिशन लिया था PWD से. ये परमिशन भी है, बट आपके कहने के हिसाब से पंचायत का भी अप्रूवल लेना है, तो उस हिसाब से हम लोग मंडे के बाद भी करेंगे. और इसका रिस्टोरेशन का टेंडर भी बना हुआ है सर, उसका भी हमारे पास कॉपी है, अभी लाइन है हम लोग जो PWD रिस्टोर करेगी उसका भी टेंडर बना हुआ है. पयलीं सर हे काम जे सुरू केलां पळय ते पंचायतीक इंटिमेशन करूंकूच ना. हे डायरेक्टली येवन खणपाक लागले. जेन्ना आमचे पंच मेंबर मुस्तफा हांगचे पास जाले ताणें विचारलें तांकां हे कितें करता म्हणून. ते म्हणपाक लागले गॅसीची पायपलायन घालता. गॅसीची पायपलायन घालता म्हणल्यार आमकां कांय ना. आमले मागीर रोखडे ते मुस्तफान म्हाका फोन केलो, तर हांव सायडीचेर येयलो. सायडीचेर येतरी की तांकां विचारलें बाबा तुमी कितें प्लॅनिंग करता, पंचायती काय तुमचो प्रोजेक्ट कितें आहा, प्लॅनिंग कितें. आमी ताका विचारलें हो रस्तो 4 म्हयने जाले रस्तो केल्यात, एटलीस्ट एक वर्स पूण रस्तो एक रस्तो जाता जाल्यार 1 वर्स पर्यंत तेजेर कांय काम जावपाक जायना. हांकां आमकां कांय इन्फॉर्मेशन नासतालें, हेंच्यांनी काम सुरू केलें. ताका लागून आमी हें तेंचें काम स्टॉप केलां सद्या. म्हणजे कितें आहा तें पळयता आमी. ते कितें सांगता आमकां PWD हांगच्यान बी परमिशन आहा. हांव PWD सांगपाक सोदता तुमी जर हांगा रस्ते 4 म्हयने हांगा जाले काम केल्यार तुमचें प्रॉपर प्लॅनिंग आसपाक जाय. आतां पायपलायन आज जर रस्तो केला जाल्यार हो रस्तो केन्ना जाता. त्या सायडीन आमी दुसरें कितें दिवपाक जाय तें प्रॉपर चॅनल येवन हें करपाक जाय. ते लोकल बॉडीकूय कॉन्फरन्स आमी मेहनत करून 3-4 वर्सां जाले फाटीं भोंवन आमदाराचे फाटीं भोंवन आमी रस्तो पास करून हाडटा आनी हे 2-3 म्हयने रोखडेच रस्तो फोडटा. सब लोगों ने उन्हें पता है पंचायत है, हमको कितना कौन आया पंचायत में उनको बोला, जो कौन अथॉरिटीज आया वो कनेक्शन उनको पंचायत में भेजा. बोला आपका एक भी आदमी पंचायत में आया नहीं सर, ये मैसेज नहीं आया. हम लोगों ने लोग जब हमको फ़ोन करते हैं उनको बोला ये कनेक्शन के लिए क्या है, हमको कुछ मालूम. मैं बोला हमारे पंचायत में भी अभी तक कुछ नहीं आया. थोड़े लोगों ने कनेक्शन लिया नहीं, जो जिसको मालूम नहीं उन्होंने लिया. अभी भी हम लोग मैसेज पास किया है कि तुम लोग आओ बोल के उधर. सर रजिस्ट्रेशन है ना मार्केटिंग और अगर हमारे पास ऐसे मैसेज आता है ना अभी देखो अभी तुम्हारा ये प्लानिंग हमारे एरिया में क्या हो रहा है, हमको प्रॉपर प्लानिंग कुछ मालूम नहीं है. क्या प्लानिंग है. अब तुम लोग आए डायरेक्ट खोदना चालू कर दिया. क्या प्लानिंग है, हम लोग क्या समझने का. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळय फुडल्यो खबरो. राया FCन सालसेट FC 8-3 अशा गोल फरकान हारयलो. फातोड्डा GFAचे अंडर 13 लीग फुटबॉल सर्तीत सालसेट FCक हार पत्कारची पडली.
फातोर्डा एस्ट्रोटर्फ खेळामळार जाल्ले फुटबॉल सर्तीन राया एफसीन सालसेट एफसीक 8-3 अशा गोल फरकांनी हारावन जैत जोडले. सॅम्युएल क्रूज राया खातीर हिरो म्हूण मुखार आयलो. सालसेट एफसीन प्रभावी खेळ दाखयलो. तातूंत शवायत शाह हाणें 2 आनी कॅसरॉय फर्नांडीसान 1 गोल केलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. फुडले 2 दीस पावसाचो अदमास आयएमडीन उक्तायला. आयएमडी प्रमाण फकत 10 तारखेमेरेन हलको पावस पडटलो. ते उपरांत गोंयांत वातावरण नितळ उरतलें. 10 तारखेक अलर्ट ना वा उटंगराचे पावसाचो अदमासय ना, पूण 10 तारखेक दर्यादेगेर गडगड घालत पावस पडूं येता. वीज पडपाची शक्यताय बरीच उणी आसा, पूण अशें असलें तरी कांय प्रोटोकॉल पाळप बरें. जशें वादळी वाऱ्या वेळार घरा भितर रावप, उक्ती सुवात टाळप वा भायर सरतना उंच बांदावळी खाला उबें रावप. आयतारचें तापमान उष्ण आनी दमट आसतलें असो आयएमडीचो अदमास. सकाळी आनी सांज वेळार धुकें पडूं येता, जाका लागून वातावरणांत थंडाय येतली. तापमान 33 आनी 22 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतलें. 1 तारखे उपरांत हवामान सुकें. तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस. आयतारा दव आनी धुक्याची शक्यताय. गोंय दर्यादेगेवयल्या बोट धन्यांक सादुरतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.